नमस्कार. क्विक न्यूजाक स्वागत. जैलांत आसतना भलायकी बिगडून आस्पत्रेक दाखल केल्ल्या जजवीत याजक स्टॅन स्वामी हांकां मुंबय हायकोर्टान आतां तांचे भलायकेची गंभीर परिस्थिती पळोवन चिकित्सा आनीकय सडीत दीस मुखारूंक परवानगी दिल्या. 84 वर्सां प्रायेच्या याजकाक मुंबयच्या होली फॅमिली हॉस्पिटलान चिकित्सा दिवन आसा. थंय भरती जातच कोविड पॉझिटिव्ह म्हणलो रिपोर्ट आयिल्लो आनी त्या उपरांत गरजेची चिकित्सा ताका दिवन आसात म्हणून डिव्हिजन ब्रांच ऑफ जस्टिस SS शिंदे आनी जस्टिस NJ जमदार हांणी सांगलां. मेच्या 18 तारखेर ताका आस्पत्रेक दाखल केल्लो आसून फकत जुनाचे 14 तारखे पर्यंत चिकित्सेक अवकाश दिल्लो आनी उपरांत जुनाचे 18 तारखे पर्यंत तारीख मुखार घाली आनी आतां परत कोर्टीन ताका जुलय 5 तारखे पर्यंत चिकित्सा मुखारूंक आदेश दिला. पार्किन्सन पिडा, पेंकदा दूख आनी आयकोवचें उणें जावन येता मात्र न्हय, हेर भलायकी समस्या आसल्यान फादर स्टॅन स्वामीन आस्पत्रेंत रावची गरज चड आसा. हांवें जेवचें उणें केलां. म्हाका म्हजे सांगाता जैलांत आसल्या निरपराधींचो हुस्को दोसता म्हणून फादर स्टॅन स्वामीन मे 21 तारखेर हायकोर्टान सांगलें. आपूण ह्याच जैलांत कश्टून मरोंक तयार. आपणाक आस्पत्रेक व्हेल्यारी कांय बरेंपण जावचें ना. मध्यंतर बेल मेळ्ळ्यार आपणाक उपकार जायत म्हूण ताणें कोर्टी लागीं मागलें.